दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम आहे म्हणली कित्याक चढ करून हो सोपटेक चान्स असलो येऊ ना आता कित्याक येऊ ना ते म्हाका कळना त्याच्या मतदारसंघात हो ग्राउंड जाता तेका उमेद माझ्या परत चढ आसपाक लागली की आपले हांगासर स्पोर्ट्समॅन तयार जातले खेळगडे तयार जातले त्यांनी खेळपाक एक बरो ग्राउंड मेळटा सगळ्यांक जातले नाव बी सगळ्यांक जातले बुट्टोच ना सगळ्यांक विचारून आम्ही केल्ले पण म्हाका दिसना कितें ते आनी कित्या खातीर रावलो तो पण तेणी ते कितें तकलेन आशिता ते काडून उडयचे बरे कामान सगळ्यांनी हातभार लावचो आमकां ओपोजिशन आनी हें बी आमकां कांय लागना आमचे सगळे आमदार मेळून आमी काम करपाक हांवें म्हटलं सुद्दां कोच जे आमचे बीच सायड आसा कोस्टल बेल्ट आहा सगळो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तेजे भितर विकास जावपाक जाय कारण आतां बीच सायडीचे आमी टॉयलेट चेंजिंग रूम आनी लॉकर सिस्टम हें घालपाक पळयता कारण कोणी समज गेलो बिचार भोंवपाक हांगा हांसपाक मुतपाक मेळपाक जाय तांकां जर ती सोय ना जाल्यार कितें फायदो बिचीस म्हाका सांग पळया समुद्र किनाऱ्याचेर बरोबर म्हळ्यार हांव सांगतलें लोक सगळे ट्युरिस्ट बिरिस्ट येतले कितले म्हूण धरून दवरप ग्राउंड जावपाक खूब एफर्ट घेतला तशें लोकांनी तशेंच पयलीं जे एमएलए आहा तेंच्यानी बी घेतला पूण आयज आमच्या कार्यक्रमाक एमएलए आमचो आयज येवंक ना एकूच चिंतता की मात बिजी आसतलो जायत पूण मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक तुये भाग आसा आनी तुये मार्गाचो भाग आसा पूण तुये लोकां खातीर तेणी आयज येवपाक जाय आसलें पूण कांय कारण तो येवंक ना पूण हें म्हाका वायट दिसता कारण आमी जेन्ना कालचे फावट निवडून हाडला एमएलए हाडला की डेव्हलपमेंट जावंक जाय म्हणून आनी हे डेव्हलपमेंट मांद्रेकूच लागता तुयाकूच लागना सो हांव चिंतता की नेक्स्ट टायम एमएलए आमचो दुसरे आतां हॉल आहा आयसी हॉल तो जावपाक आसा एज अ सरपंच डेव्हलपमेंट आमी पयलीं घेतला आतां तो ग्राउंड आसो नाल्यार हॉल आसो आतां ग्राउंड जाल्लो आसा आनी हॉल हांव प्रत्यक्ष गेला चेअरमॅनाक मेळपाक आनी तेणी सांगलें की हॉल जातलो म्हणून सो हांव म्हणटा की त्या इनोवेशन आमचो एमएलए बी येतलो म्हणून तशेंच आतां ग्राउंड जाल्लो आसा आनी तुमी सगळे भुरगे ट्राय करपाक बरे खेळपाक आनी खंय तरी एक बरे क्लबाक जॉयन जावपाक आमचो एक भुरगो हर्षद म्हणून तो म्हाका दिसता स्पोर्टिंगान खेळटा तशेंच आनी प्लेयर जातले आमच्या गांवांत अशें म्हाका दिसता आनी तुमी ट्राय करपाचें जावपाक पंचायत तेकून हा ग्राउंडाक जाल्यार पंचायतीक सुद्दां आमंत्रण ना आज आमी व्यासपीठार जर पळयले सगळ्या लोकांनी पळयले प्रेसानय पळयले जाल्यार एक सरपंच सोडलो हेचे व्यतिरिक्त गांवचे पंच मेंबर सुद्दां एकूय ना पेडणे म्हणजे मांद्रे मतदारसंघा भायले जे सरपंच बी आसात तेचे जे वांगडी जे आसात सदांच फाटल्यान फुडल्यान आसतात ते आज व्यासपीठांत म्हाका दिसता मंत्र्याक नाइलाजान बसोवचे पडले हेजे दाखोवन दिता की गांवा खातीर क्रिडांगण आनी गांवचो एकय पंच तेचे बरोबर व्यासपीठार ना आमदार ना ज्या पद्दतीन तेणी पंचायतीक इन्विटेशन दिवना त्याच पद्दतीन हांव खेदान सांगता हांव निशेधय करता ह्या मंत्र्याचो की एक आमदाराक सुद्दां सादें इन्विटेशन ना ज्याच्या मतदारसंघात येदे व्हडले कोटी खर्च करून ग्राउंड बांदला ते ग्राउंडाचें उद्घाटन जाता जाल्यार त्या आमदाराक म्हणजे म्हाका इन्विटेशन ना हांव मंत्र्याकच न्हय तो VM प्रभुदेसाय जो डायरेक्टर जो आसा तेचोय निशेध करता तेचो आनी सांगता जे कितें ह्या डिपार्टमेंटान घडटा आनी जे घडटा आसतना जे कारणीभूत आहात हे सगळ्यांक हांव एसेंब्लीन ओपन करतलो सगळ्यांक ओपन करतलो आनी सरकारा कडेन मागणी करतलो हे जे अशे ऑफिसर जे आसात हे जाणून बजून ह्यो चुको करतात मंत्र्याच्या नादान लागून ज्यो चुको घडटात प्रोटोकॉल पाळयनात मानिनात हेंचेर कारवाई जावचे सरळ मुख्यमंत्र्या कडेन हांव मागणी करतलो आनी जावपाची गरज आसा नाल्यार गोंयान आज म्हाजेर घडटा हे बाकीच्याय मतदारसंघान काही मंत्री कशे करूं शकतात म्हाका दिसता बाकी मंत्री इतके बरे आहात शाणे आहात जेंकां प्रोटोकॉल कळटा जेका नेन आसा अज्ञान म्हणून केन्ना दाखयल्लें आजुनूय हांवें पळोवना पण हो मंत्री हांव नको कोणाच्या हिता खातीर जे आपले अकलेचे तारे अशेंच म्हणटा हांव अकलेचे तारे ह्या गोंयच्या पेडण्याच्या जनतेक खबरच आसा ह्या सबंद गोंयचे जनतेक अशा ह्या माध्यमांतून दाखोवन दिता आज कोट्यांनी खर्च करता हो गोंयच्या जनतेचो पयसो मंत्री जालो त्या खुर्चेर बसलो म्हणजे तेंच्या बापायचो फाक न्हू जनतेचो पयसो हो जनतेक पर्यंत पावयता आसतना ज्या पद्दतीन पावोवपा जाय ज्याचो मान सन्मान राखपा जाय ह्या मंत्र्याक अजूनय शिकोवन घेवचे आनी जर यदा कदाचित अशीच प्रथा जर फुडें म्हाज्या मतदारसंघान जर जाली आनी करपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार हांव केन्नाच वगीर वचूं ना कारण म्हाका देवान अक्कल दिल्या बुद्ध दिला म्हणूनच ह्या विधानसभेन हांव आमदार म्हूण आसा
आयज तुवें ग्रावंडाचें उद्घाटन केलें गेलें सरपंचान, पण आमकां हे पंचायतीचो मेंबर असल्या कारणान इतर पंचांक सुद्दां तेणी विश्वासान न घेता एकाकी हे उद्घाटन केल्लें आसा, तेचो आमी ह्या उद्घाटन निशेध करता पयलीं. आणि दुसरी गोष्ट म्हटल्यार जी गोष्ट MLAकय कळोंक जाय आसली, MLAनय तेतून भाग घेवंक जाय आसलो आनी तेच्या थ्रू थोडेशे गोष्टी जावंक जाय आसले, ते सुद्दां केले ना. म्हणजे कोणाकच विश्वासान न घेता हो कार्यक्रम जो पार पडलेलो आसा. आणि दुसरी गोष्ट म्हटल्यार हो जो प्रपोजल आसा ग्रावंडाचो तो फाटल्या पंचायत बॉडी आसली तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान हो पास केल्लो आणि त्याच्या प्रयत्नान तो जाल्लो आणि पंचायतय ताका जबाबदार आसली की लोकांची मागणी आसली. त्या मागणीक जोर धरून तो कार्यक्रम ग्राउंड पास जाल्लो. आणि आयज ज्या पद्दतीन जेचे उद्घाटन केले गेले म्हणजे सरपंचाक कितें दिसलें आसतलें की आपली खंय तरी प्रॉपर्टी आसा आणि तेचें आपूण उद्घाटन करता अशें दिसलें आसतलें. दुसरी गोष्ट आमकां इन्विटेशन हे कोणाकूच पावोंक ना. आयज पर्यंत आमकां पंचायतीक खबर ना की तेचें उद्घाटन आहा म्हूण. जेन्ना उद्घाटन करतले अशें कळलें तेन्ना आमी पयलींच हें केल्लें की हेचेर आमी बहिष्कार घालतले म्हणून. आणि त्या पद्दतीन आयज आमी हो बहिष्कार घातलेलो आसा. हे आमी सरपंचाक दाखोवन दिता की तूं एकाकी आसा, तुजेर अविश्वास येयल्लो आसा. 1 तारीख मुद्दाम म्हणून कोणी तरी सेक्रेटरीक एडमीट करून जावं आनी कितें करून फुडें धुकल्ली आणि ती तारीख फाल्यां आसतना आयचो जो कार्यक्रम तडपागडपी करून घेतलो, ग्रावंडाचें उद्घाटन करून घेतलो, तेचो आमी मेंबर आणि इतर ग्रामस्थांच्या वतीन सुद्दां आमी तेचो निशेध करता.